आज आमच्या होंडा पंचायतीन एक वो सुंदरसो कार्यक्रम आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे जे एक दुसरो डिपार्टमेंट आसा, डिपार्टमेंट विथ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आणि DMFचे जोड पावलां आनी आज हें शक्य जालां. आमी पळयता की आमचे 2 दिव्यांग भाव आमच्या होंडा पंचायतीचे तांकां ह्यो मोटरायज्ड स्कूटर मेळिल्ल्यो आसा. लास्ट इयर आमी असेंब्लीन होंडाच पंचायतीचे आनी 2 जाणांक अश्योच स्कुटरी दिल्ल्यो थ्रू तांचेच डिपार्टमेंट आनी आज परत आमी आनी 2 जाणांक दिवपा पावले. आमचे अशे प्रपोजल्स आनी की एक 2-4 प्रपोजल्स आनी आसा तांच्या डिपार्टमेंटाक. सो खूब देव बरें करून म्हणटा हांव आभारी आसा तांचे डिपार्टमेंटाचे. आज डायरेक्टर हांगा आसा मॅडम वर्षा नायक आनी डॉक्टर मोंतेरो तांचे डेप्युटी डायरेक्टर, आमचे DMFचे रत्नाकर गोवेकर आनी टेंडुलकर तेय बी हांगा आसा आमचे बरोबर. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटाचे थ्रू DMF आनी डिपार्टमेंट विथ PWD ह्या डिपार्टमेंटाचे थ्रू आमी हें आज शक्य जालें. खूब आभारी आसा आमचे माननीय सुभाष फळदेसाय, आमचे मिनिस्टर सोशल वेलफेअराचे, आमचे माननीय मुख्यमंत्री की तांणी आमकां सहकार्य केलें म्हणून हें आज आमी करपाक पावले. जे आमचे दिव्यांग भाव भयणां आसा तांकां पळय जे कितें गरजमंदू जे कितें आसा आमचे दिव्यांग भाव भयण तांकां पळय कितें गरज पडटा ती स्कुटरी आसुनी की व्हिलचॅरी आसुनी की ट्रायसिकली आसुनी की बाकीचे जे कितें असिस्टेड डिवायसीस आसुनी की तांच्यो स्किमी आसुनी ते तांचे पर्यंत पावोवपाचें आमचें काम चालूच उरतलें. आनी आमचें हें सरकाराचें काम ह्यो प्रत्येक लाभार्थीक प्रत्येक स्कीम तांचे पर्यंत पावोवपाची अंत्योदय तत्व पर्यंत ह्या संकल्पनेन आमी काम जे करतात आमच्या मतदारसंघात ते आमी काम चालूच दवरतले. परत एकदा आभारी आसा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी DMF आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे सरकाराचे की तांच्या प्रयत्नान आमी हें आज आमचे 2 भावाचे तोंडार खूब स्मायल पळयता की ते खूब कॉन्फिडंट आसा की तांकां दोगांयकी सांगलें आतां ते कामाक वचपाक तांकां त्रास जाताले पण आतां ते आतां स्वताची बायक घेवन आपल्या कामाक वतले आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावतले. आनी ह्या 2 बायक दिवन तांकां आज आमी स्वतंत्र करपाक स्वावलंबन करपाक आनी ताका स्वाभिमानाचें जीवन जगपाक हो एक सुरवात जाल्ली आसा. बिकॉज परत एकदा तुका सगळ्यांक देव बरें करूं आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट. अशेंच काम करत रावात आनी आमी सदांच